काणकोणची अपडेट. काणकोणाक एक काल अशी घटना घडली. काणकोण मडगांवच्यान एक ट्रक काणकोणच्या दिशेन येतालो. गुळ्या हायवेचेर ह्या ट्रकान जो भरधाव वेगान हो ट्रक येतालो, ह्या ट्रकान 15 गोरवांक उडयली. हितून भितरली 11 गोरवां ऑन द स्पॉट थंय डॅड जाली आनी 4 गोरवां जखमी जाली. स्थानिकांनी ह्या घटनेची खबर काणकोण पुलिसांक दितकीर पुलिसांनी हो ट्रक पोळ्या चेकनाकाचेर धरलो. आतां हो ट्रक पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. तशेंच ही भटकी गोरवांची जे एक्सिडेंट जावप काणकोणा दिसान दीस वाडत आसा. बारीक मोठे एक्सिडेंट जाता ते डेली चालू आसा. कोण स्कुटरीन पडटा, हातपाय मोडटा, तेजी खंय नोंद जायना. पूण जेन्ना असो मोठो एक्सिडेंट जाता तेन्ना हेजी अशी खबर कळटा सगळ्यांक. अशी मनोहर बायपास हायवेचेर अशे कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा गोरवां लागून. गाडी परतून पडलेले आसा, कांय लोक जखमी जाल्ले आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार काणकोण मुन्सिपालिटीन एक ड्रायव्ह कॉमेस केला आज. कांय दिसां पयलीं काणकोण मुन्सिपालिटीन ज्यो सायन बोर्ड्स आसा हायवे तेकून तांकां नोटिसीस धाडलेल्यो. कांय लोकांनी हे नोटिसीस पळोवन आपले बोर्ड आशिल्ले ते स्वता काडले आनी जे मनोहर बायपास हायवेचेर जे 2-3 बोर्ड आशिल्ले ते काणकोण मुन्सिपालिटीक आज काडचे पडले.